केरिया खाणेपारात रस्त्या कुशीक मेडिसिनाची गार्बेज वाढत आसा आनी हाका लागून दुयेंसां पातळावंक शकता म्हण त्या वाठारांतल्या लोकांनी भंय उक्तायला। मेडिकल गार्बेज उडयता त्या सुवातेर एक झर आसा आनी त्या झरीचें उदक थंयच्या शेतांक पावता आनी एका व्हाळाक पावता। उदका बरोबर मेडिकल गार्बेजय पावता। शिकिल्ल्या सवरिल्ल्या दोतोर नर्सीनीच अशें करीत जाल्यार समाजाचें कितें जातलें? केरिया खांडेपार हायवे कुशीक हालीं मेडिकल गार्बेज उडोवपाचो प्रकार वाडत आसा। हो गार्बेज पावसाच्या उदकान सगळे कडेन पातळूंक लागला आनी ज्या सुवातेर हो गार्बेज उडयता थंय एक झर आसा। झरीच्या उदकांत हो गार्बेज मिक्स जावन शेतांनी पावता। समाजांतलो शिकिल्लो घटक म्हूण दोतोर आनी नर्सीक मानतात। तांणीच अशें करीत जाल्यार कशें जातलें म्हूण थळाव्या लोकांचो बोवाळ। कित्याक खबर आहा, आमची गोरवां हांगा भोंवता ते लायनीन, आमची गोरवां हांगा भोंवता पूण हांगा कचराक आजुनूय गेट ना ते भितर सायडीक वयलो गेट ना थंय एक जाली आनी सगळे कोळच्यो सगळे पावता। आमचे म्हशी बिशी आसा आमच्या पांयां तोपता शेतांनी, कित्याक तो सगळो हॉस्पिटलाचो कचरो हांगा हाडून उडयता। तांकां कित्याक ऑपरेशन ना आनी उदक पळय हांगा घाण उदक व्हांवता ते कित्याक ऑपरेशन ना? कांय ऑपरेशन काय कोण घेना, पंचायत घेना, कोण घेना। सगळे काय पंचायत बी सगळे न्हिदलेली हांगा, कांयच करपा ना कोण। फक्त आमकां कितें आमकां हांगा कोळची नाका आनी घाण उदक नाका आनी हांगा गेट ना पळय, गोरवां भितर वयता आमचे भितर, गोरवां कचरो खावन सामकें हें करता आनी शेतान आमचे सगळे आमचे शेत न्हू दुसऱ्या शेत आमचे आमी कोळची गोरवां हाडटना कोळची भितर शेतान पावल्या झरी बिरी। आमी पळयल्या ती हॉस्पिटल वेस्ट हांगा डंप केल्लेली आहा ती सारकी शेताच्या दोडेर सुरवातेच्या पॉयंटार केल्ल्या आनी त्याच पॉयंटार जो शेताक उदीक पावयता तो झरो आहा स्प्रिंग आनी ह्यो कोळश्यो ज्यो बाटल्या आहा इवन ब्लड सॅम्पल्स आसा थिंगा स्मॉल एम्पुल्स आहा, ड्रिप्स बॉटल आहा आनी वेगळे वेगळे बॉटल आहा, हो सगळो वेस्ट एडिशन ताका नल्ला आहा सो नल्लांतल्यान तें उदीक व्हांवता। पावसाच्या उदका बरोबर तो शेतांतल्यान सारको वयता आनी कोळच्यो बोटल्यो आसल्या कारणान थंय जे शेतकामती भाव ते काम करता तेंच्या पांयांक तोपतल्यो आनी गोरवांय भोंवता हिंगा सगळीं तेंकांय बीन पांयांक तोपतले। आमी गोरवांचें कॅर घेवया म्हणटा पूण अशें जालें काय ना, गोरवांचेंय कॅर सारकें वचून जायना थिंगा आनी मनशाचेंय कॅर सारकें जायना। आनी त्या स्प्रिंग जो आसा दुसरी सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार तो जे रोड एक्सटेंशन काम चालू आहा PWDचें ते हाडून डंप करून तो आयज स्प्रिंग पुरयल्लो आसा। जो शेताचो उदकाचो सोर्स जाल्लो आसा आख्ख्या शेताक तो उदक पावयता। जेन्ना आमी एक PWD एप्रोच जाले तेन्ना सांगलें आमी तेंच्या लक्षांत हाडलें, तेंच्या मुखार हाडलें आमी हो स्प्रिंग पुरवला म्हणून। तेणी आजून पासून कांयच एक्शन घेवना आजून जाल्यार ते डंप कोत्ता माती घालून तितून भितर हॉस्पिटल वेस्टूय डंप जाल्लो आसा। हांव मागता हें जें कितें आसा हॉस्पिटल वेस्ट ती तेणी बेगीन काडची म्हणून इवन आमी पंचायतीक लेटर केल्लें आसा। मेडिकल गार्बेजीक लागून खंयच्याय प्रकारची दुयेंतां पातळावंक शकता। पंचायतीन हो प्रश्न सोडोवपा खातीर मेडिकल गार्बेज उडयता तांचो सोद लायचो म्हूण लोक मागतात। आमी जेन्ना पयर लायटीचो प्रॉब्लेम जालो म्हणून हांगा पळोवपा आयले तेन्ना पळयत जाल्यार थिंगा आमकां मॅक्झिमम पोती दीस पडले हॉस्पिटल वेस्ट। इतलो हॉस्पिटल वेस्ट थंय आसा की ते जे रस्त्याचें काम करता त्या लोकांक ते व्हेरी डेंजरस, इवन यू कॅन हॅव अ डेडली डिजीज लायक एड्स एंड अदर थिंग्स। सो हांव एकूच म्हणूंक सोदतां कितें डॉक्टर नर्सीस आर हायली रिस्पेक्टेबल इन सोसायटी, दे शूड बी अ मॉडल रोल टू द सोसायटी। पूण तर हे अशें भरपूर जाणकार सायन्स जाणा आसलेले लोक तर अशें करता आपलो वेस्ट काडून खंयच्या खंय उडयता जाल्यार आम आदमी लोक आनी कितें करतलो? आमचो प्रायम मिनिस्टर स्वच्छ भारत म्हणून बॉब मारते आसा पूण अशें शिकलेलेच लोक भरपूर शिकलेलेच लोक तर डॉक्टर नर्सीस तर हो स्टेप घेता आपलो कचरो बाबा खंय तरी सेफ जाग्याचेर एक पीट काडून तो पुरचो, तें करनासतना तें एक्सपोज करप आनी तेतूंतल्यान भरपूर दुयेंसां आनी इन्फेक्शन वायरसीस पासून स्प्रेड जावंक शकता। सो हाचेर गव्हर्मेंटान तशें आमच्या पंचायत लेवलाचेर पंचांनी सरपंचांनी हेचेर जाता तितले बेगीन एक्शन घेवची आनी फायंड आवट करचें बाबा हो कचरो खंयच्यान येता आनी कोण उडयता आनी कोण एक्चुअली इनवॉल्व आहा तो। समाजाची भलायकी बरी दवरपाचें काम करपी हॉस्पिटलांनी मेडिकल वेस्ट उक्त्यार उडोवचे परस ताचो योग्य तरेन विलो लावचो म्हूण लोकांचो उलो। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।
गोयच्या कॅटरर्सांक एकठांय हाडपा खातीर कॅटरर्स असोसिएशन ऑफ गोवाची स्थापना जाल्या. ह्या असोसिएशनाचें उक्तावण 19 जुलयाक फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया कॅटरर्स असोसिएशनाच्या वर्सुकी मिटिंगेच्या निमतान जातलें. उक्तावणा पयलीं जीएसटीचेर चर्चासत्र जातलें. गोयच्या कॅटरर्सांक एकठांय हाडून ह्या क्षेत्रांत येवपी संकश्टांचेर एकठांय लढो दिवपाचे हेतान कॅटरर्स असोसिएशन ऑफ गोवाची स्थापना जाल्या. पहिल्या फावट FAIC, that is Federation of All India Caterers, हांची AGM गोंयांत जाता आनी ती संदी आमकां मेळिल्ली आसा ती AGM आयोजीत करपा खातीर. आनी आमी सगळ्या गोंयच्या केटरर्सांनी त्या संदीचो एक बरो वापर करून घेवचो अशें थारायलां आनी मोठ्या उमेदीन तें काम सुरवात जाल्लें आसा. FAICची AGM येता ते 19 तारखेर दनपारां 2:30 आमचो हायटीचो प्रोग्राम आसा. दॅट इज ओन्ली फॉर मेंबर्स, रजिस्टर्ड मेंबर्स. ताज्या उपरांत 5 सुमार AGM सुरवात जातली. 5 ते 6 ती AGM चालू आसतली. ताज्या उपरांत GSTचेर एक GST म्हळ्यार सद्याचो सामको गरमागरम विशय चल्लेलो आसा. सो त्या GSTचेर थोडो प्रकाश घालपा खातीर एक टॉक दवरलेलो आसा. दॅट इज ऑर्गनायज्ड बाय FAIC इन असोसिएशन विथ गोवा कॅटरर्स असोसिएशन. ताज्या उपरांत 7 सुमार आमचो गोवा कॅटरर्स असोसिएशनचो लॉन्च जातलो. चडांचे चड कॅटररांक एक लाभ मेळचो म्हणून जे आमचे कॅटरिंग एसोसिएशनान जॉयन जावंक सोदता तेजे कडेन एक्चुली FDA लायसन्स आसूंक जाय असो आमी मागला. आनी जेचे कडेन लायसन्स ना तांकां आमी मदत करतले आनी आमी ताका जॉयन करून घेतले. हो आमचो मेन मोटीव आसा. आनी तशेंच कितें प्रोग्राम जाता कॅटरिंगाचे आवटसायड गोवा तेंचे अवेरनेस कोणाक खबर नासता की अशे प्रोग्राम जाता, सेमिनार जाता, एक्झिबिशन जाता. अशें आमी सगळ्या कॅटररांक हे फेडरेशनान जॉयन करून एसोसिएशनान जॉयन करून ताका सांगूंक सोदता की अशे खुबशे प्रोग्राम जातात आनी तुमी आमकां जॉयन जावचे आनी हेचो सगळो लाभ घेवचो. गोयच्या सगळ्या कॅटरर्सांनी ह्या असोसिएशनात येवचे असो उलो असोसिएशनान मारला. हांव आमच्या कॅटरांक अशें अपील करता की तांच्यांनी खूब संख्येन आमच्या असोसिएशनान जॉयन जावचें. कित्याक असोसिएशनान जॉयन जायना फुडें एक साहजिकच बरेंशें बॅकींग मेळटलें. आमकां खुबशे अशे त्रास जाता अशे हॉलवाल्यांचे, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज बी. ताजे कडल्यान आमकां युनायट जावन फायट करपाक मेळटलें. प्रुडंटा खातीर सुभाष कुटवळकार. घेवया एक ब्रेक.